नाती. प्रश्न 1. तुमच्या घराब्यांत कोण कोण रावता? जाप: मम्मी, डॅडी, भाव, भयण, आजो, आजी. तुमच्या घरांत कोण रावता तेंची तुम्ही नांवां बरयात. प्रश्न 2. घरांतलो खंयचो मनीस तुमकां चड आवडटा? म्हाका आजो, आजी, मम्मी, डॅडी. हातलो खंयचो तुमकां आवडटा तें तुमी बरयात. चड आवडटा. प्रश्न 3. घरांत तुमची अपुरबाय कोण करता? घरांत मम्मी आमची अपुरबाय करता. प्रश्न 4. पप्पाची आवय मम्मीची कोण लागता? जाप: पप्पाची आवय मम्मीची माय लागता. प्रश्न 5. मम्मीक वयनी कोण म्हणटा? जाप: मम्मीक वयनी पप्पाची भयण म्हणटा. प्रश्न 6. मम्मीचे भयणीक कोणाची लक्तूबाय आसा अशें कवितेंत म्हणलां? जाप: मम्मीचे भयणी भुरग्यांची लक्तूबाय आसा अशें कवितेंत म्हणलां. प्रश्न 7. कवितेंत धवे फुल्ल खाड कोणाचें पिकलां? जाप: कवितेंत धवे फुल्ल खाड आज्याचें पिकलां. प्रश्न 8. कवितेंत नात्याची तुळा कित्या कडेन केल्या? जाप: कवितेंत नात्यांची तुळा दुदाचे साये कडेन केल्यात. प्रश्न 9. भुरग्यांक दिसपट्टी नवी काणी कोण सांगता? जाप: भुरग्यांक दिसपट्टी नवी काणी पप्पाची आवय सांगता. प्रश्न 10. भुरग्यांक कसले कुवाडे पडला? जाप: पप्पा मम्मी एकेकूच आसा पूण आजो आजी दोन कशी हे कुवाडे भुरग्यांक पडला. प्रश्न 11. भुरगीं हे कुवाडे सोडयत ताका कितें दितले? जाप: भुरगीं हे कुवाडे सोडयत ताका गोड गोड काप दितले. प्रश्न 12. भुरग्यांक खूब लाड कोण करता? जाप: भुरग्यांक खूब लाड पप्पाचो बाबा वा आजो करता. प्रश्न 13. मामाचो गांव खंय आसता? जाप: मामाचो गांव पयस आसता. प्रश्न 14. भुरग्यांक कोण सद्दां भोंवंक व्हरता? जाप: भुरग्यांक काका सद्दां भोंवंक व्हरता. नाती सांगात. पयलें, बापायचो आवयचो बापूय, ताका आमी आजो म्हणटात. दुसरें, बापायची आवयची आवय, तिका आमी आजी म्हणटात. तिसरें, बापायचो भाव, ताका आमी काका म्हणटात. चवथें, बापायची भयण, ताका आमी आतें म्हणटात. पांचवें, आवयचो भाव, ताका आमी मामा म्हणटात. सवें, आवयची भयण, ताका आमी मावशी म्हणटात. सकयल दिल्ल्या उतरांचें लिंग वळखात. पयलें, आजो. आजो हें पुरुश लिंग. दुसरें, आजी. हें एक स्त्रीलिंग. तिसरें, चली. हें एक स्त्रीलिंग. चवथें, पप्पा. हें पुरुश लिंग. पांचवें, तितीव. पुरुश लिंग. सवें, शामाय. स्त्रीलिंग. सातवें, मामा. पुरुश लिंग. आठवें, मावशी. स्त्रीलिंग. उतर आनी आतां ताचें लिंग पळोवया. पयलें उतर, आवय. आवय, बापूय. दुसरें, मावसो, मावशी. तिसरें, काका, काकी. चवथें, बाबू, बाय. पांचवें, म्हातारो, म्हातारी. आवय ह्या उतराक हेर भासांनी कितें म्हणटात? हातूंतली तुमी दोन शिकूंक शकतात. पयलें म्हटल्यार मा, आई आनी अम्मा.